सरकाराच्या जनता दरबाराक बरेपैकी प्रतिसाद, मात ॲक्टिव्हिस्टांची आडखळी खपोवन घेवचे ना. मंत्री काब्रालाची शिटकावणी, म्हापशा मडगांवां दरबार. केंद्राचे योजनांचो नियाळ घेवंक सगळ्या खात्यांचे मुखेली सीएसआ कडेन बसका. 70 डीपीआर तयार. 983 कोटींचे 42 डीपीआर केंद्राक मंजूर जातले, मुख्यमंत्र्याक विश्वास. मिड डे मिलाचो एनजीओंक 15 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट, आमकां 5 वर्सां तरी दियात म्हणटा सेल्फ हेल्प ग्रुप. वर्सभर बिलांक रावप शक्य ना. शिक्षण संचालक म्हणटा रिप्रेझेंटेशन दियात, सरकाराक धाडटा. चार कोटींचे भांगर चोरयेच्या प्रकरणात गोंय रेल्वे पुलिसेन 4 जणांक धरले. आता मेरेन 1 कोटींचे भांगर, 50,000 कॅश जप्त. धरल्या तातूंत 2 मुंबयचे, एकलो खानापूरचो, एकलो सांगलीचो. एनसीपी एकूच पक्ष फोडपाचो उरिल्लो तो फोडलो. कितें जावं आमी शरद पवारा बरोबर, गोंयचे बीजेपी बरोबर ना, म्हणटा गोंय एनसीपी अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोज. शरद पवारान सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेलाक पक्षविरोधी वावराक लागून पक्षांतल्यान काढले भायर. अजित पवारान सुनील तटकरेक नवो अध्यक्ष नेमलो. समान नागरी कायद्याचेर पार्लिमेंटरी समितीची बसका. बसकेचे अध्यक्षपद सुनील कुमार मोदी कडेन. तो म्हणटा आदिवासींक हातूंतल्यान भायर दवरूंक जाय. काँग्रेसीचो टायमिंगाचेर प्रश्न. राज्यात नवे शिक्षण धोरणाप्रमाण फाउंडेशन 1 लेवलात शिकोवंक सुरवात. नर्सरी ते 2री बालवाडीच्या भुरग्यांक हसत खेळत शिक्षण. ब्रेक फेल जाल्ल्यान मडगांव एमएमसीचेर 4 व्हिलरीन मोकली. 3 स्कुटरी पुराय काबार. तीन पंचायतीच्या वेंचणुकेत सांदिस्तेवाद हेमंत शेट पारशा, अजित मोरजकार, धर्मपूर जिल्ली टफ फायट. मिंगेलिना कारवालेच्या एका मतान जैत. देशात कोविडच्या नव्या केसी 44, ऍक्टिव्ह केसी 1475. गोंयांत 1 नवी केस, ऍक्टिव्ह केसी 5. गोंय वेधशाळेन ब्रेस्तार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केलो. शुक्रारा येलो अलर्ट. पावसाक लागून झाडां पालसणां कोसळपाचे प्रकार, एक्सिडंट चालूच. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाईची सांगे सरकारी कचेऱ्यांक अकस्मात भेट. बायोमेट्रिक आसूनय कांय कर्मचारी वेळार पावनात. मंत्री टीड कलफ. ह्यान फुडें अशें चलचें ना म्हूण शिटकावणी. पावसान नेट धरिल्ल्यान धरणाच्या उदकाची पातळी वाडली. खदुसाणूय वाडली. रियल इस्टेट विस्तार पळयल्यार फुडें 300 MLD उदकाची मागणी वाडूं येता. धरणाची ताक वाडोवंक सरकाराची पावलां. पणजे दिवजा सर्कला कडेन एंटी नार्कोटिक सेलाची धाड. उत्तर प्रदेशाच्या तरणाट्याक 5 किलो गांजा सयत रेड हँडेड धरलो. एक्सायज स्कॅमात भितर आशिल्ल्या आपाचो फुडारी मनीस सिसोदियाक थाकायन ना. दिल्ली कोर्टान जामीन अर्ज न्हयकारलो. ह्या पावण्यार जामीन शक्य ना म्हूण केलें स्पश्ट. केरळ अल्पुजात चंपाकुलम बोट रेसीवेळार 1 बोट बुडली. बोटीवेले 25 जाण उदकांत. सगळ्यांक केले साल्वार. हॉस्पिटलांत ऍडमिट. मोदी सरकारा आड विरोधी पक्षांनी दवरिल्ली बसका फुडें धुकल्ली. 13-14 जुलयाक जावपाची. सुत्रां म्हणटा संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाचे फाटभुंयेर बसका धुकल्ली. नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे निवासस्थानाचेर भोंवताना दिसलो ड्रोन. दिल्ली पुलिसांनी सुरू केलो तपास. सेक्युरिटी अलर्ट.
शेअर मार्केट रेकॉर्ड हायचेर उक्ते. निफ्टी 19,360 वयर. सेन्सेक्स 65,380 चेर उक्ते.